आज मुद्दाम तुमकां पत्रकार परिशदेक आपोवपाचो म्हणजे जे एश्युरन्स माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिले ते गव्हर्मेंटान फुलफील करपाचो प्रयत्न केला आनी हो फुलफील करता आसतना जी लोड प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी जाका लागून खूब लोकांची बिलां वाडली आनी ही बिलां सादारण नोव्हेंबर टू आज पर्यंत अशे जवळ जवळ 8 म्हयने नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे जून जुलय म्हणजे जवळ जवळ 8 म्हयने ही सगळी बिलां आमी सारकी करपाक लागले आनी आज पर्यंत म्हज्या म्हायती प्रमाणे 7.5 लाख बिल आमी सगळी सारकी करून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला हातूंतूय खंय चुको आसा कितेंय आसा जाल्यार लोकांनी आमच्या त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन एप्रोच जावचें तांच्या माध्यमांतल्यान उरिल्ले कितें प्रॉब्लेम्स जाता ते सुटावे करपाचो प्रयत्न आमचे सगळे इंजिनियर्स अंडर द चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळें काम फुडल्या एका वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतले आतां तुमी म्हणटले इतलो टायम कित्याक जाय म्हणून इतलो टायम जाय तो वेगवेगळ्यो गोश्टी घडत गेल्यो आनी वेगळ्यो गोश्टी घडत आसतना ज्यो जुन्यो गोश्टी आसता त्यो कोणीच पळोवपाचो प्रयत्न करूना म्हणजे हेच सरकार न्ही आज जवळ जवळ 10-12 सरकारां जालीं 10-12 सरकाराच्या हातूंत सुद्दां खूब त्रुटी आशिल्ल्यो त्यो त्रुटी सुद्दां सोदून काडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी डिपार्टमेंट माध्यमांतल्यान जाला तरी आसतना हांव अशें म्हणना मनीस हो चुकताच मनशाच्यो चुको जाताच पण ह्यो चुको सुदारपाचें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटूच करूं शकता आनी त्या खातीर आमी जरी खुर्चेर बसले सगळें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटा मार्फतूच जाता हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय आंदोलन हे करचेंच त्या बद्दल दुबाव ना पूण सकारात्मक गोश्टी आंदोलनात जर आयल्यो आसत जाल्यार बऱ्यो गोश्टी समाजा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न डिपार्टमेंट करता डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर करता पूण आंदोलन जर कित्याय असलें जाल्यार मागीर ताका वेगळें वर्णन लागता आनी जे एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान दिल्ले की आपूण ह्या म्हयन्याच्या पयलीं हें सगळें करून दिता ते एश्युरन्स आमी फुलफील केल्यात हे पयली गोश्ट आसा आनी हे एश्युरन्स फुलफील करतना हांव म्हणना खूब दिलासो मेळ्ळो पूण जांच्या कोणाक दिलासो मेळ्ळा तांकां योग्य रितीन तो दिलासो दिला गेला प्रत्येकाचें बील सारकें करून जे पयशे तांणी एक्स्ट्रा पे केल्या ते सगळे पयशे एक्स्ट्रा लोडा खातीर पयशे केल्या किंवा फायन भरल्या ते सगळे लोडांतल्यान आनी बिलांतल्यान तांचे एडजस्ट जातले सगळ्यांत म्हत्वाची म्हणजे हो जो एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस एनर्जी चार्जीस लेवीड ऑन कंज्युमर्स फॉर फेल्युअर टू एनहान्स देअर सँक्शन लोड द एक्सेस डिमांड चार्जीस आनी एक्सेस एनर्जी चार्जीस जे LT कंज्युमर 2000 नोव्हेंबर 25 ते आज पर्यंत हे आमी विथड्रॉ केल्ले आसा आनी तांकां परत एकदां नवी बिलां दिवन सगळो जो एक्स्ट्रा पेमेंट तांचो जाला तो तातूंत आमी एडजस्ट केला The electricity bills of all affected consumers for the period from November 25 to 23rd June 2026 shall be regenerated. In the revised bills, consumers shall be charged only the normal applicable tariff for the electricity actual consumed. The additional penal component levied on the account of excess demand and excess energy charges shall be removed. No delayed payment charges shall be levied on such revised bills. हे हांवें तुमकां पयलींच कोंकणींत सांगलां हे आतां इंग्लिशींत ताचें ट्रान्सलेशन कितले मागीर मदीं जोडनाका म्हाका नंबर 2 mechanism for
ऑटोमॅटीक एनहान्समेंट ऑफ सँक्शन लोड. आता हो जो सँक्शन लोड आसा पळय, हातूंत काही गोष्टी तुमकां सांगता. हांवें तुमकां आतांच सांगलें खूब सरकारां आयली पूण तातूंत कोणूच पळोवना. पूण आमच्या चीफ इंजिनियरान आनी आमचे सगळे ताचे सकयले सगळे स्टाफान आज हें सोदून काडलें. आनी जें म्हाकाय खबर आशिल्लें आनी तुमकांय खबर आसा पूण तुमी केन्नाच तें म्हणूना. तुमकां याद आसा 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर 2 बल्बाचें कनेक्शन दिताले, याद आसा बरोबर. इतली सरकारां जाली, हें केन्ना सारकें केलां? 2 पॉयंटाचे जाग्यार कितले पॉयंट जाले हें तुमकां हांवें सांगपाचें ना. आमी जर तें चॅक केल्लें आनी आमच्या इंजिनियरांनी वचून जर तें पळयलें जाल्यार तें डिस्कनेक्शन करूं शकताले आमी. पूण आमी केलें ना. लेट मी कंप्लीट. मागीर विचारतो. आतां हें सगळें काम तुमकां खबर आसा आनी हें सगळें एप्रूव करून घेवपाक जाय म्हणूनय कंज्युमराक खबर आसा. लोकांनी थंय मंगळे बांदले 2 हें घेतिल्ले पॉयंट. पूण कनेक्शन 2 पॉयंटाचेच घेतलेलें आसा. ताका कितें कोणी कितें करपाचें आतां हेचेर? म्हणजे एका वटेन इंजिनियराक ब्लेम करप आनी एका वटेन तुवें त्याची बेनिफीट घेवप, हें बरोबर न्हय. ज्यांनी कोणी अशें केलें तांणी स्वता येवन हें करपाक जाय आशिल्लें, तें केलें ना. आनी त्या खातीर ते नंबर ऑफ पीपल वाडले. कारण पयलीं जी घरां जाल्या पळय 84 आसत किंवा 89 पर्यंत आसत, ही 2 पॉयंटाची सगळे कडेन सर्रास घरां दिल्या. आनी ही घराचो टोटल लोड जो आशिल्लो तो 0.8 kVA काय मरे 80 वॉट्स. 80 वॉट्स म्हणजे 1 पॉयंटाक 40 वॉट्स, 2 पॉयंटाक 80 वॉट्स म्हणजे नॉट इवन किलोवॅट. लक्षात हाडा. म्हणजे हें सुद्दां कोणी पळोवनाशिल्लें. आज हें सुद्दां आमच्या इंजिनियरांनी केलें. हांव खरेंच त्यांचें मन बसून अभिनंदन करता सगळ्या इंजिनियरांचें. कित्याक? कारण हो विशय खरेंच मोठो. कारण हजारो कनेक्शन त्या वेळार दिली गेली. हजारो कनेक्शनां जेन्ना दिता आनी जेन्ना तुमी तें नवें घर बांदता तें सुद्दां कोणी चॅक करना. कोण रिपोर्ट सबमीट करता, तोच लोड बरयता आनी आमचे कडच्यान कोण तरी पास करून काम करून घेता. आनी त्या खातीर मेजर प्रॉब्लेम जो लोड हें जालो पळय एनहान्समेंट प्रत्येकाचो, तांणी डिपॉझिटूय ताचें भरूंक नाशिल्लें. तें डिपॉझिटूय त्या कित्याक 2 पॉयंट प्रोग्राम आसता पळय 2 हेचो तो फ्री. ताका सुरवाती मिटर सुद्दां दिवना. मागीर कालांतरान तांकां मिटर दिल्या. सगळें ठरयलें की 2 पॉयंट सगळ्यांक येवपाचे म्हणून आनी सर्रास गोंयभर लोकांक ते 2 पॉयंट दिल्या. आनी ताचे वयल्यान हें तशेंच आशिल्ल्या कारणान ह्यो इल्ले इल्ले वाडत गेले. आनी त्या खातीर हें कॉम्प्लिकेशन आतां जेन्ना आमी सगळें सारकें करपाक फुडें सरले GRCच्या रुला प्रमाणे, तेन्ना इल्ले इल्ले लोकां कडेन आज ते लोकांक कळपाक लागले. आज लोकांचे 2 पॉयंट ना, आज लोकांचे 10 पॉयंट जाल्ले आसा. पूण ते 10 पॉयंट एप्रुवल नाशिल्ले आनी त्या खातीरच हो सगळो गोंधळ जालो. तातूंत आमचो डिपार्टमेंटाची चूक ना, आमची चूक ना, मुख्यमंत्र्याची चूक ना. हेंय हांव सामकें नमूद करता. कारण हें प्रत्येकान स्वताच्या माध्यमांतल्यान त्या डिपार्टमेंटा म्हणजे आमचें सब डिविजन ऑफिस आसता पळय थंय वचून काम करपाचें. पूण तें काम त्या वेळार जालें ना. हांव ब्लेमूय करना कोणाक. कारण खुबशे लोक अनपड आसा. अजून तांकां तो फॉर्म भरपा येना. फॉर्म भरपा येना म्हणून अनपड म्हणटा. करची ना जाल्यार ते अनपड न्हय. तेंय तुमकां सांगता. नाल्यार तुमी तोच विशय घेतला आनी अनपड म्हणटा तांकां काय म्हणटले. आमी अनपड म्हणटा फॉर्म भरपाक. आनी तो फॉर्म भरपाक कोणा कडच्यान तरी फॉर्म भरून घेवचो पडटा. आतां सुद्दां तांकां तेंच करचें पडटलें. कोणा कडच्यान तरी फोन. आतां जो लोड आमी एप्रुवल केला तो ऑटोमॅटीक लोड एप्रुवल केला. म्हणजे जें बील तांकां येता आनी ताजेर जो लोड येता हायेस्ट लोड तो आमी एप्रूव केला. म्हणजे LT कनेक्शन जें आसा तें 5 kW आनी जें 3 फेज कनेक्शन आसा तें 10 kW पर्यंत आसा. आतां थोडे टॅक्निकल पॉयंट जे आसा ते बाब स्टिफन तुमकां एक्सप्लेन करतलो आनी त्या प्रमाणे मागीर हांव परत तुमकां बाकीचें एक्सप्लेन करता. जशें सरान सांगलां आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक 2 मुख्य कारण आसा. पयलें कारण म्हणल्यार जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हज्या डिपार्टमेंटान जी पेनाल्टी लेवी केल्ली फ्रॉम नोव्हेंबर 2025 टील जून 2026
6 तेजी माहिती दिवपाक एज पर द डिसिजन टेकन बाय द गव्हर्मेंट. आय एम हियर टू कन्वे दॅट डिसिजन. नंबर 1. नंबर 2, जो रिझन, त्या रिझनाक लागून आमी पेनाल्टी लेवी केल्ली. मिन्स एक्सेस सँक्शन लोडाच्या एक्स्ट्रा लोड जो घेतिल्लो आनी त्या पासून ती पेनाल्टी लेवी केल्ली. तेजें मेकॅनिझम कशे भशेन आमी ती रेमेडी त्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन कसो काडला, कसो तो लिमीट दवरला फॉर सिंगल फेज आनी फॉर 3 फेज ऑटो एनहान्समेंट आनी अबाव सर्टन लिमीट कितें आमी कंज्युमरांक करपाक जाय तेजे म्हायती दिवपाक. सो दीस आर द 2 बेसीक रिजन आनी 2 इम्पॉर्टंट म्हायती. पयलें म्हणल्यार एज पर द गव्हर्मेंट डिसिजन जी पेनाल्टी आमी लेवी केल्ली फ्रॉम नोव्हेंबर 2025 टील जून 2026 इज स्टॉप्ड. नंबर 1. नंबर 2, जी लोकांनी पेनाल्टी ऑलरेडी भरला फॉर लास्ट 7 to 8 months ती सबसिक्वेंट बिलांक आमी क्रेडीट करतले. 80 to 90% लोकांनी ती बिलां भरिल्ली. थोडेशा लोकांची भरूं नाशिल्ली ती पेनाल्टी आमी तिसरे काडटले आनी रिवायज बील करतले. अशें आमी ऑलरेडी सगळीं बिलां रिवायज केल्लीं आसा आनी हे प्रेस कॉन्फरन्स आमी जेन्ना रिवायज जावन आमचे सर्क्युलर आनी पब्लीक नोटीस आमचो सायन जाल्लो आसा, ओन्ली आफ्टर दॅट आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. सो ऑल टुगेदर ऑन द एवरेज 70,000 कंज्युमरांची पेनाल्टी आमी लेवी केल्ली. आमचे कडेन कंज्युमर आसाय एप्रॉक्सिमेटली 7,50,000. अरावंड 10% there was a penalty levied on the consumers. This shows कि 90% of the consumers are already within the sanction load. This was regarding the penalty, that it is stopped, it is removed, whoever not paid, and it will be credited in the future bills. These bills are ready. We already started distributing it from yesterday. The second thing, mechanism, how to find solution and what remedy we have found, on that I need to speak. आता लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून कित्याक 70,000 लोक आसा तेमी इजिली आनी तांकां बर्डन जावचो न्ही म्हणून आमी एक मेकॅनिझम तयार केल्लो आसा. आता सिंगल फेज सप्लाय ज्या लोकांची कनेक्शनां सिंगल फेज आसा 1 किलोवॅट, जस्ट गिवींग एन एग्जाम्पल, तो मे बी सर्टन appliances like AC एक घातली, maybe geyser घातलो, or some fans or some points वाडोवन तो 1 kilowatt जाला तो 3 जालो. So meter will record 3 kilowatt and department will take that 3 kilowatt as a sanction load. आता 1 kilowatt जाला तो 4 kilowatt समज जालो because of increase of load. So we will take it 4 kilowatt. असो करून धरुया तो up to 5 kilowatt जालो. So up to 5 kilowatt, within 5 kilowatt we will automatically enhance the load. म्हणच्या लोकांक ते ऑनलायन एप्लाय करपाची गरज ना. up to 5 kilowatt तो मीटर रिकॉर्ड करता, that will become the sanction load. आता after 5 kilowatt what we have to do is they have to apply online, because after 5 kilowatt the connection from single phase to 3 phase जाता. आता लिमिट आमी 5 कित्याक दिल्ला? मोस्ट ऑफ द स्टेट लायक महाराष्ट्र, कर्नाटका, तामिळनाडू, तेलंगणा, गोवा, मोस्ट ऑफ द युटिलिटीज, मोस्ट ऑफ द SERCs, मीन्स स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन्स, दे हॅव केप्ट दीस लिमीट एज 5 किलोवॅट. आता समज 5च्या चड जाल्यार कितें जातलें? हूक कनेक्शन सिंगल फेज आसल्यार अनबॅलन्स जाता. अनबॅलन्स जातकच ओवर हिटींग जाता, न्यूट्रल करंट जाता, इम्बॅलन्स इन वोल्टेजीस जाता. सो सारकी वोल्टेजीस मेळना, सारको लोड मेळना आनी ट्रान्सफॉर्मर एफेक्ट जाता. त्या पासून ती लिमीट डिफायन केल्ली आसा. सो वेर एवर पॉसिबल फॉर अ सिंगल फेज वी वील ऑटोमॅटिकली एनहान्स हिज लोड एज लॉंग एज इट इज विदीन 5 किलोवॅट. द मुमेंट इट क्रॉसीस 5 किलोवॅट दॅट कंज्युमर, त्या कंज्युमराक ऑनलायन एप्लाय करचें पडटलें विथ डॉक्युमेंट्स, and we will give 3 months. After 3 months, if they don't do, we will try to remind them with notices, but we will help them to get it enhanced or change the single phase to 3 phase. Within this period also, these 3 months, we will not levy any penalty, but
one important point everybody should know, and many people are saying why then you have not taken this decision before. Because केन्ना लोड इनक्रीज जाता तेन्ना वायरिंगाची कॅपेबिलिटी ती सस्टेन करपाचो तो कारण ती चॅक करपाची आसता. कित्याक खूब फाटी आमी जो लोड 20 वर्सां 30 वर्सां पयलो घेतिल्लो तो इट इज 0.5 किलोवॅट आनी आयज एकूय घराचें ना वीच इज 0.5 किलोवॅट. सो जेन्ना समज तेमी एक बारीकसो वायर घातिल्लो 1.5 स्क्वेअर mm तो लोड घेवपाक तो शकचो ना. 90% लोकांनी इलेक्ट्रिशियनाचो हेल्प घेवन ऑथरायज कॉन्ट्रॅक्टराचो हेल्प घेवन कित्याक तो टेस्ट रिपोर्ट आसता की कोणाक तरी एक दाखोवचें पडटा बाबा हें आमचें वायरींग सारकें आसा, आपल्याचो मिटर सारको आसा, मिटर चेंज जावपाचो आसा काय ती वायर अंडर सायज आसा. कित्याक अंडर सायज वायर आसली आनी तुवें एक एप्लायन्स वाडयत गेले जाल्यार ओवर हिटींग वील हॅपन, इन्सुलेशन वील बर्न and there can be safety and fire hazards. Therefore, we kept at 5 kilowatt. आता for 3-phase consumers, let's say few of the consumer, थोडेशे लोक आसतले which were 3 kilowatt, but they must have taken 3-phase supply. But most of the people who are above 5 kilowatt as already have a 3-phase supply. आता समज तेमची 5.5 kilowatt आशिल्लो 3-phase. And because of addition of this home appliances, you take it ACs, geyser, washing machine, dryer, all these kinds of home appliances, when you add, the load increases up to 10 kilowatt. If it is a 3-phase supply and up to 10 kilowatt, again it will be automatically enhanced. I'm giving an example. Let's say it was 5.5 kilowatt. And समजा तेमचो लोड जालो 7 किलोवॅट, मिटराचेर आमकां 7 किलोवॅट दाखयतलो. ऑटोमॅटिकली 7 किलोवॅट वील बी टेकन एज अ सँक्शन लोड. लेट्स से इट बिकम्स 8 किलोवॅट. 8 kilowatt will be taken as a sanction load. Like that, up to 10 kilowatt we will automatically enhance the load as recorded by the meter. आता समजा एक म्हयन्याक 8 येयलो आनी नेक्स्ट म्हयन्याक 6 येयलो, the highest of this period, whatever recorded by the meter becomes the sanction load. आता about 10 kilowatt कितें जातलें, अगेन कंज्युमरांक एप्लाय करचें पडटलें ऑनलायन. तर आपलो लोड 11 जालो or 12. आतां आमी 10 kilowatt कित्याक तो लिमीट दवरला? मोस्ट ऑफ द पीपल वी हॅव सीन फ्रॉम आवर डेटाबेस, एक सामान्य मनीस 3 AC आसता, गिजर आसता, वॉशिंग मशीन आसता, ड्रायर आसता, फॅन आसता, लायट आसता. त्याचो लोड 8 kilowatt टू मॅक्झिमम 10 kilowatt आसता फॉर 3 bedroom फ्लॅट. सो आनी मोस्ट ऑफ द केसीस आर 10 kilowatt. आनी अबाउट 10 kilowatt खूब फाटी वायरिंगूय चेंज करचें पडटा. नाव कोणी म्हणटलो एक टॅक्निकल एक 2.5 square mm or 4 square mm can take still 16 to 18, but continuous जो loading आसता, it should be safe. Therefore we have kept 10 because तितलोच लोड लोकांचो चडसो आसता, प्लस सेफ्टी, फायर रिलेटेड and technical capabilities of that wire is safe limit is 10 kilowatt. So up to 10 kilowatt, anything from 5 to 10, if it increases, it will be automatically enhanced to what is recorded by the meter. The moment it crosses or exceeds 10 kilowatt, again the consumer has to apply, and within 3 months it should be regularized. After that we will try to send notices. पूण हांव समजता की कंज्युमर मुखार येतले आनी ही रेग्युलरायजेशन लोड जातलो. कित्याक इट इज नॉट ओन्ली आमी पेनाल्टी जी मारिल्ली, इट इज नॉट टू गेट द रेव्हेन्यू, इट इज टू गेट द compliance. Now compliance is to see the infrastructure capabilities and also to see that tomorrow fire or safety incident doesn't happen. So technical asa, legal asa, regulatory asa, and the financial sustainability asa. कित्याक आयज जो पावर आमी बाय करता तेका एक्झॅक्टली कितलो पावर लागतलो तो आमकां त्या प्रमाणे पावर बाय करचो पडटा. सो दीस वे द main thing about the penalty and how the auto enhancement of load will happen and how we need to regularize the load if it crosses 5 kilowatt and if it crosses 10 kilowatt. आता तिसरी गोष्ट जी आमकां सांगपाक दिता जी सरान सांगली आसा,
why this penalty was levied? We become a department. We, as a elections department, is a regulated utility. What is the meaning of regulated utility? We are coming under government of Goa, but between government of Goa and department we have a honorable joint electricity regulatory commission. आमकां पेटिशन फायल करचें पडटा आनी JRC पब्लीक हियरींग घेता आमचे कॉस्टिंग एक्सपेंडिचर रेव्हेन्यू लॉसीस आमचे प्रोजेक्ट पळयता कॅपिटल एक्सपेंडिचर कॅपिटलायझेशन पब्लीक हियरींग घेता पब्लिकाचे कन्सर्न जे रेज केल्ले आसा ते पळयता आनी दे कम वीथ सर्टन तारीफ ऑर्डर्स ऑल्सो दे ट्राय टू take out certain regulations, guidelines, rules as per the Electricity Act 2003. Under Electricity Act 2003 हे JRC Honorable Commission घडोवन हाडलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां सप्लाय कोड आनी तारीफ ऑर्डर ज्यो एवरी इयर येता त्या प्रमाणे आमकां हें लेवी करचें पडटा.